म्हाका दिसता तांणी ह्या कॅझिनोचो जो अनैतीक वेवसाय आसा धंदो हांगा गोंयांत जो चलता ताका जणू काय अधिकृत आनी घटनात्मक दर्जा सरकार तर्फे बहाल करपाक आयलो अशें दिसता. ह्या घटनेचो हांव तीव्र निशेध गोवा सुरक्षा मंच तर्फे करतां. कॅझिनो गोंयचो पर्यटनाचो अविभाज्य भाग कोणें बनयलो, केन्ना बनयलो, खंयच्या वेळाचेर बनयलो आनी गोंयच्या एकूण उत्पन्नान ह्या कॅझिनोचो कितलो हिस्सो आसा. राजकारणी जे आसा तांच्या बोल्सान दर वर्सा दर म्हयन्याक कितलो मोठो हप्तो वता. गोंयांत जेन्ना कॅझिनो नाशिल्ले तेन्ना आमी गोंयकार उपाशी मरताले काय कितें, ह्या प्रस्नांची अधिकृत उत्तरां आतां मुख्यमंत्र्यान दिवची अशी मागणी आमी करता. पयलो कॅझिनो काँग्रेसान हाडलो आनी मागीर ती संख्या 7 पर्यंत भाजप सरकारान हाडली, वाडयली, तांकां पोसले. खरें म्हणजे सरकाराक मिळकत जी आसा ही 2% सुद्दां ना, पण जणू काय गोंयच्या उत्पन्नाचें प्रमुख साधन आशिल्ल्या भशेन दिशाभूल भाजप सरकारान जनतेची केली. आतां हे सगळे कॅझिनो मोपा धुकलपाचें कारस्थान ह्या सरकारान आंखलां. सरकारान कॅझिनो संदर्भांत एक श्वेतपत्रिका आतां प्रसिद्ध करची ताबडतोब. गोंयकारांक कितल्यो टक्क्यो नोकऱ्यो दिल्यो, कॅझिनोचे पर्यावरण, संस्कृती आनी गोंयची प्रतिमा हाजेर दुरगामी परिणाम कितें जाता आनी जातले